कितें आसा आयज तुम्ही पळयता गोंयभरान व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हे चालूच आसा आनी तशेंच आमच्या सानंद्री मतदारसंघात बांबोलीम गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता हांगा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात सारकें उदक ना तशेंच गोंयच्या कितलेशेच कोणशांनी उदक सारकें मेळना आनी असोच एक प्रोजेक्ट जो आसा तो बांबोळी विलेजीन मेगा स्ट्रक्चर मेगा कन्स्ट्रक्शन जो जाला विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसोर्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड असो एक मेगा प्रोजेक्ट ताका FAR जे आसा ते स्पेशल FAR दिल्ले आसा ह्या DCP डिपार्टमेंटान मोर दॅन 299 FAR आसा तेजो हरशी नॉर्मल जो FAR आसा तो 80 FAR आसा ह्या कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन पूण हो FAR तांकां वाडोवन दिला तशेंच तो टोटल एरिया आसा तो मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मीटर बिल्ड अप एरिया आसा आनी जेन्ना मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मीटर बिल्ड अप म्हणल्यार 39,000 स्क्वेअर मीटर बिल्ड अप एरिया ह्या प्रोजेक्टाचेर आसा तेन्ना तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज आसा आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्साक फायल घातलेली पण तेंची फायल होल्डर आसा आनी तांकां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तेंचो सगळो जो हे आसा रिपोर्ट्स आसा सायट इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी येवन पळयले आनी तेंची कितली इनलिगलिटी जाल्ल्यो चालू आसा कित्याक ते ऑलरेडी विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स खूब डेप्थ गेल्ले आसा जे एक्विफायर आसा जे उदकाची झरी आसा ते झरी पासून तेंच्यांनी ब्लॉक केल्या तेंचेर पंचायत करपाक तेंच्यांनी जे लोखणाचे सरयो आसा त्यो यूज केल्ल्यो आसा आनी कन्स्ट्रक्शन जेन्ना तांकां स्टॉप करपाक लायले हे स्टॉप म्हणून तांकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा पूण तरी पूण तें काम आसा तें कंटिन्युअसली चालू आसा आमी तेज्या नंतर जो TCP डिपार्टमेंट आसा तेंच्या थ्रू इन्स्पेक्शन मागलें तें इन्स्पेक्शन अर्देकुटे सोडून जो TCPचो डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसलो तो अर्देकुटे सोडून गेलो मागीर आमी TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर गेले आमकां TCP डिपार्टमेंटान एंट्री पासून दिवन आमकां भायरूच दवरिले आनी अशे जे डिपार्टमेंट जे आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो कलेक्टर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय कित्याक अशे इनलिगल जे काम चल्लां आनी हांगा फ्लायंग स्क्वॉडाची नांवां नंबर्स जे आउट केल्ले आसा हे नांवा पुरती उरलेले आसा हो सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो BJP सरकार फक्त ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या दिल्लीकारांक हे मेगा कन्स्ट्रक्शन हाडपाक लागून पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी गोंयची म्हटल्यार आमची माय जी आसा ती माय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी ताकाच लागून हो आमचो कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट आयज आमी ह्या बांबोलीम गांवांत करता आनी ह्या सरकाराक दाखोवपाक लागून आनी लोकांक म्हटल्यार गोंयभरांतल्या लोकांक हांव एक आव्हान करता एक रिक्वेस्ट करता की अशें समज जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना गोंयकार उरपाचें ना आनी गोंयची जी माती आसा ती उरपाची ना कित्याक प्रत्येक कडेन हांगा आतां तुमी पळयता कितलेशे तो एक प्रोजेक्ट आसा तशेंच बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर दिल्ले आसा विदाउट प्रॉपर रोड जो ह्या हॉटेलांची जे स्ट्रक्चर आसा ते मोडपाक कोण रेडी ना सो हेजोच विरोध करपाक लागून गोंयकारांचो आवाज आनी बांबोळेकारांचो पुरका बांबोली विलेजीचो जो आवाज आसा तो फुडें पावोवपाक आमी हांगा प्रोटेस्ट करता निशेध करता ह्या BJP सरकाराचो जो मोस्ट खराब सरकार आसा कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी ट्राय केले सगळे डिपार्टमेंटान वचपाचें आनी आयज हांवें जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आसा तेका पासून हांवें कॉल करून सांगलें की बाबा अशें चल्लां तुमच्या सरकारान तुमचो सरकार कसो चल्ला हांव करप्शन असो सरकार हे तेका विचारलें आनी तेका प्रश्न केलो की अशें समज डिपार्टमेंट चलता तुमचो डिपार्टमेंट लोकलांक सपोर्ट करपाक सोडून हेंका सपोर्ट करता हो जो कायदो आसा हो कायदो फक्त मोठ्या लोकांक आसा जो बारीक लोकांक आसा कित्याक बारीक जेन्ना लोक आसा जो कॉमन लोक आसा तांकां तुमी एक्शन घेता मात ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी ह्या हॉटेल लॉबी जे आसा हे कसिनो लॉबी आसा तांकां तुमी कांयच एक्शन घेयना तांकां बिंदास काम करूंक दिता आयज पासून हांवें वचून सायडीर पळयलें तें काम चालू आसा कंटिन्युअसली रात दीस काम चालू आसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरींग चालू आसा आतां पासून गेल्यार तुमकां काम थंय दिसून येतलें थंय कितलेशे बाउन्सर घातलेले आसा आनी हें काम चालू दवरता तो हेजो निशेध मारपाक लागून हो पिसफूल कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आयज दवरिल्लो आसा आतां आमी हांगासल्यान सगळे चलत सकयल वयतले स्पॉटार वयतले आनी स्पॉटार सगळे म्हणजे लोकलांचे पासून तुमी डेमॉन्स्ट्रेशन आमचें कितें आसा आनी कित्याक लागून जाय
उदक मेळना. आतांच म्हाका लोकल सांगपा लागले आमकां आतांच उदक मेळना. ऑलरेडी थंय पायपलायन तांकां दिल्ली आसा. ही पायपलायन कशी दिल्या PWD? अरे सगळे डिपार्टमेंट तांकां फितूरपणान करता आनी फितूरपणान ही कामां करून दाखयता. आनी जेन्ना आमी उलोवपाक वयता तेन्ना आमकां थंय उलोवपाक बसून भितर एंट्री दिना. पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तांकां एंट्री बसून भितर दिना. सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. हांगा डिक्टेटरशीप जो सालाजार रूल आमी म्हणटा हो सालाजार रूल हांगा दिसून येता. कित्याक डिक्टेटरशीप चल्ल्या. तांकां मातूय पडलेलें ना की बाबा गोंयकार कितें मेळटा आयज उदक सारकें मेळना. कितलेच जाण आयज सकाळच्यान म्हाका फोन येता उदक ना उदक ना उदक ना म्हणून. हांगा सगळे उदक डायवर्ट करता. खंयच्यान डायवर्ट करता. आमी रात दीस सोदचें पडटा खंय उदक डायवर्ट केला, खंयच्या प्रोजेक्टाक उदक दिल्लें आसा ते. आनी भितर उदक जेन्ना थंय ट्रान्सफर केले डायवर्ट केले हांगा लोकांक उदक मेळना. ते म्हणटा बारीक उदक येता आनी जेन्ना आमी टाकी पळयता टाकयेर उदक आसता. म्हटल्यार हें कशें आसा की सिस्टमॅटिकली गोंयकारांक काबार करपाचें आनी गांव सोडून वचपाचो हो षडयंत्र चालू आसा. आनी दुसरो जो CRZ व्हायलेशन करून हांगा एक कन्स्ट्रक्शन करताले, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करताले तेजोय आमी विरोध करता. कित्याक आमी ऑलरेडी ताका स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा आनी तेज्यान काम स्टॉप केल्लें आसा. पण हो हें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली चालू आसा. तुमी सकयल गेल्यार तुमकां दिसतलें. आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका कोण म्हणपाक आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमचे डॉलर आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका तुमचा पत्र आमका नाका तुमचा पत्र आमका नाका तुमचा पत्र आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे गोय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका जाय आमका गोय आमका जाय आमका जाय आमका गोय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचे उदक आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका नाका आमका जाय मेगा प्रोजेक्ट आमका
आमका नाका आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय 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 आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगावाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचे गोय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका गाव आमचो गाव आमका जाय आमका गाव आमका जाय आमचो आमका जाय आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका गाव आमका जाय आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमचो गाव आमका जाय आमका जाय आमका गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका गाव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका गाव आमका जाय आमका नाका दिल्ली वाले को फेक दो दिल्ली वाले को फेक दो दिल्ली वाले को फेक दो आमका जाय 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 आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका मेगा प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका दिल्ली वाले आमका नाका आम्ही एक कॅन्डल लाईट प्रोटेस्ट काढलो तो म्हणजे पळयता आसतले हांगा सायडीच्यान आनी वयर सुद्दां आमी देंवता आसतना कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या बांबोलीम गांवांत जायत आसा आनी हो एक मेजर प्रोजेक्ट आसा एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हो मोर दॅन 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ड अप एरिया ह्याचो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हेजी सायड इन्स्पेक्शन जे आसा ते आमी हांगा येवन केल्लें आसा डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां अजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्ले ना कित्याक हांगा एक्विफायर जे आसा उदकाच्यो झरी आसा त्यो झरी सारक्यो चॉकअप केल्ले आसा तेंच्यानी बंद केल्ले आसा आनी उदक हांगा कंटिन्युअसली देंवता तशेंच जे उदक आसा ते काडून फ्लॅश आउट करता भायर मारता जनरेटर घातलेले आसा आनी जे काम आसा आतां तूं पळयता आसतना हांगा भायर ट्रक आसा हांगा एक ट्रक आसा थंय एक ट्रक आसा काम हे कंटिन्युअसली हांगा चालू आसा 24/7 आतां एखादो प्रोटेस्ट चालू आसा म्हणून हें काम बंद ना आनी हेका जो डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा नंबर 1 तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की हे काम जे आसा ते बंद करपाक जाय जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा सगळे दोनदा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें दोनदाय हांगा काम कंटिन्युअस चालू आसलें ह्या प्रोजेक्टाक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स अँड एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक ह्यो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेणे हेका कशी परवानगी दिली सान आंध्रे मतदारसंघात आणि कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन हेका कशी परवानगी दिली ह्या विश्वजीत राणेन जेन्ना मी म्हणटा की एफआयआर जो आसा तो 80 एफआयआर ह्या विलेज ज्युरिडिक्शनान आसा आणि हांगाच एक स्पेशल अप्रुव्हल ह्याच प्रोजेक्टाक दिला 299 एफआयआराचे परमिशन ह्या प्रोजेक्ट एकूच प्रोजेक्टाक कोणाचो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लीकार व्हडले काय गोंयकार व्हडले हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेता जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलें लोकांक आपोवपाक जाय आसलें लोकांचे कन्सर्न घेवपाक जाय आसलें आयज हांगा कितलेशे आमचे गांवचे लोक आसात जेंच्या उलोवन पासून घेवंक ना आनी हांगा येयले जाल्यार धमकयता म्हटल्यार कितें समजल्या आनी हो विश्वजीत राणे हो जिवाक आपूण व्हडलो समजता ताका दिसता कितें आपूण कितेंय करपाक शकता आयज तो राजा दिसता ताका तू टीसीपी मिनिस्टर आसतलो तू राजा न्हू गोंयचो हांगा डेमोक्रेसी आसा हांगा डेमोक्रेसीन आमी चलता आनी आमकां डेमोक्रेटीक रायट आसा हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवपाक भियाता कित्याक भियाता हे कोण हे दिल्लीकार कोण हे हांगा येवन आमकां दादागिरी दाखयता गोंयांत येता आनी आमकां शाणपणां दाखयता हे कोण हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर फाट करून सगळे प्रेस भावाल्ले आमचे तांकां फेस करपाक सांगूना इनलिगलिटी इतले प्रमाणान चल्ला हे टोटल करप्ट आसा जेन्ना आमी
टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले हे विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें आसा, रिपोर्ट कितें तुमी दिया आमकां रिपोर्ट, अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट मेळना. टीसीपी कडे मेजरिंग टेप बसून मेजर करून तेंच्यांनी रोड फक्त मेजर केला आणि रोडान बसून इनलिजिबिलिटी आसा. हो रोड बसून तांकां लागना, म्हटल्यार रोड जो आसा तो 6 मीटर 5 to 6 मीटर आसा आणि तेंच्यांनी प्रपोज रोड 15 to 25 मिटराचो मागला. म्हटल्यार तुमी चिंता आयज सायडीची घरां आसा आनी लोकलांचो बिझनस आसा तांकां ऑलरेडी हे सायडीन शिफ्ट केल्या. जेन्ना ग्रँड आयज हॉटेल येयल्ले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांक हांगा शिफ्ट केले आनी आतां परत तेंच्या पोटाचेर आड येवपाचें आसा. प्रत्येक गांवांनी आयज अशेंच चालू आसा की इनलिगलिटी ही वाडलेली आसा आणि प्रपोज रोडाच्या नांवान असली व्हडली व्हडली इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा, हे मेगा स्ट्रक्चर जे आसा हे दीत आसा. हो आयज आमचो बांबोलीम गांवूच न्हू, गोंयच्या कितल्याशा गांवांचे ऑलरेडी हेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आसा प्रपोज रोडाच्या नांवान. आनी इतली एनवायरमेंटल डॅमेज, एनवायरमेंटल हामी जी आसा हो सरकाराक मात्तूय पडलेलो ना. एवरी टायम आमकां तावो मोठो करून उलोवचें पडटा आनी मागीर हे कितें म्हणटा की आमी रस्त्यार येवन बोवाळ मारता. आरे करताले तर कितें, गोंयकारांनी करपाचें कितें, खंय वचपाचें. जेन्ना तुम्ही ज्या डिपार्टमेंटान आमकां अधिकार दिला त्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन घालपाची, ज्यो कंप्लेनी घातल्यो मात कंप्लेनी घालून बसून तेजो रिवॉर्ड येना, तेजी कंप्लेनीचो रिपोर्ट येना, काय येना. म्हटल्यार तुम्ही जाय ते करा, मनमानी करा. आणि ते ऑफिसर बसून इतल्या लेवलाचेर पावल्ले आसा की बाबा ते एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक बसून हे रिप्लाय दिवपाक रेडी ना. ते आसता फकाणां करता, आमी करतले हे करतले ते करतले. केन्ना जेन्ना हे सगळे काबार जातले, रात दीस आम्ही कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. रात दीस हांगा कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा, रात दीस आमी ट्रक हे दोन्ही ट्रक चालू आसा. आयज सकाळी 2 बसून हांव येयला तेन्ना हांगा सिमिटाचे ट्रक भरून भरून हाडटा. कोण जबाबदार आसा? टीसीपी कित्याक न्हिदल्या, हांगा कलेक्टर कित्याक न्हिदला, हांगा फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक न्हिदल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर आउट केला, कित्याक लावन केला नंबर आउट? पिशान काडपाक. हो बीजेपी सरकार पिशान काडपाक केला. हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एक नंबरचो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा, हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा. आणि यांचे जे भितूर जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर बसले हे टोटल करप्ट. हे मिनिस्टराच्या पोतान ऑफिसरूय करप्ट जाल्ले आसा. तांकां व्हॅल्यू ना, ह्या जमनीचो ह्या गोंयचो व्हॅल्यू ना, तांकां फक्त व्हॅल्यू हा पयशांचो आसा. हांव एलिगेशन घालता ह्या बीजेपी सरकाराच्या विश्वेश राणेचेर. हो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर आसा. ज्या मिनिस्टरान गोंय विकपाक काडलेले आसा होलसेल रेटीन. कोणाक काडला? एक दिल्लीकारांक. ह्या दिल्लीकारांक विकपाक काडला आनी ताका दिसता कितें बाकीचे सगळे ओगी रावले म्हणून आमी ओगी रावतले. याद कर, तुका 70 जसो नाचयल्लो पळय तशें आमी गोंय भरान नाचयतले. तूं गोंय काबार करपाक उठला, आमी तुका काबार करपाक उठतले. याद कर. तू कितली देवस्पणां कर, तू तुका कितें जाय तितलें कर. आमी देवाक घेवन येत ते देव आमच्या वांगडा आसा. कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा. आमी कोणाची फोटिंगपणां करूंक ना, आमी कोणाक फोटोन नागोवन खावंक ना. आमकां तू कितलोय हॅरेस कर, कितलोय ट्राय कर, मागीर एक सांगूंक सोदता, तू आणि जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत दोगूय मेळोन गोंय सोंपोवपाक उठल्या, हे आमी कशेंच जावपाक दिवपाचें ना. तुम्ही ते सायडीन ग्रँड आय ताच्या फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कोण येना. अरे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर कित्याक म्हणून गेले आउट? कित्याक कसले नेम्स हेका नाटकां करता. मोदी सरकार हे तो मुमकीन हे डबल इंजिन सरकार. कसले इंजिन? हे इंजिन फेल जाला. हे इंजिन विकता खंय घाणाक. इंजिन न्याय घालपाची गरज आसा. हे इंजिनान काबार केले गोंय. आणि आता तुम्ही आमचे जो बांबोलीम विलेज आसा ती काबार करपाक उठल्या. ह्या प्रोजेक्टाक इनलिगल वॉटर कनेक्शन दिला. भितूर आमी पळयला पायप जे आसा ते सकयल देवला. अरे बाबा गरीब लोकांक हांगा कनेक्शन दितले ना ताका शोड करता. आणि हेचे जावचे पयलीं तेका कनेक्शन. आणि तेका तुम्ही पळयता भितूर आख्खें उदक वता. स्प्रिंगी आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा ती वन ऑफ द हायस्ट स्प्रिंग्स. 15 स्प्रिंगी आसा आणि ह्यो स्प्रिंगी बसून तुम्ही कॅप्चर केल्या. हांगातले एंटायर सराउंडिंग जे आसा हे सराउंडिंग एक इको सेन्सिटिव्ह एरिया. आणि ही इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट वयर तुम्ही पळया नो डेव्हलपमेंट स्लोपार बसून ह्या विश्वजीत राणेन हांकां परमिशन दिला. कितें म्हणून दिता परमिशन? आमी बोर्डाक ग्रांट करता, आमी टीसीपी बोर्डाक ग्रांट करता आनी थंय पास करता. अरे हे कशें जावपाक शकता? हो बीजेपी सरकार हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आयज कोणतो पक्ष म्हणून पळोवपाक जायना. आमी आमचे गोंय म्हणून पळोवपाक जाय, गोंयकार म्हणून पळोवपाक जाय, आनी ही माती म्हणून पळोवपाक जाय. समज आमी हे पळयले नाल्यार ते गोंय उरतले. सगळे अशें करता नाटकां आनी तांकां जाय तशें हें करता. आमचो करून. अरे आमच्यांनी आयज सोपयले. ह्या विश्वजीत राण्यान ह्या प्रमोद सावंतान हे गोंय सोपयले आनी गोंयकारांक सोपयले. गोंयकारांक हांगा जगपाक दिना तुमी. अरे कितें धंदो करता? आयज नुस्त्याक बसून येतला नुस्तें बसून धरपाक दिना. थंय कन्स्ट्रक्शन करता, सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन करता. जेंकां शिफ्ट केले तेंची बसून घरां आयज डेंजरान आसा. म्हटल्यार अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडलेली आसा. आनी तेकाच लागून आयज हो प्रोटेस्ट आसा. तुमी मुद्दम पळया आतां तेंच्यांनी बंद केला, मात काल राती बसून हे काम चालू जाल्लें. अरे सरकार खंय न्हिदला? गेलो सरकार उडलो. बीजेपी खंय आसा? हरशीं तुमी विधानसभेन व्हडले उलयता. आतां उलया मरे.
कित्याक लागून तुमचो सरकार फेल जाल्लो आसा? आयज हे सगळे लोक येयल्या पळय, हे फक्त एक उल्यार येयल्या आणि अशे लोक हांव तुमकां परत एकदां सांगता, अशे लोक आमी विधानसभेन व्हरपाक रेडी आसा. हेज्याकून चड लोक येतले. आयज पक्ष सगळे सोडून आमी हांगा फुडें सरपाची गरज आसा, नाजाल्यार आमचे गोंय हे सोंपयतले. आमचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तुमी दोळे धरला आनी एक सांगता, ही पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत हांगासले पंच हे न्हिदल्या, तांकां दिश्टी पडना हे कितें चल्लां तें. तुमी अप्रुवलाक सायन मारता ती. अरे तुमकां जेन्ना रिपोर्ट येता डीसीपीचो तुमी ते अप्रुवलाक हांगा पळोवपाचें आसता. मात एकटो बसून कुर्का बांबोलीम पंचायतीचे जे हे आसा रुलींग पंच आसा जावं सरपंच आसा एकटो बसून येवपाक रेडी ना. तो सेक्रेटरी न्हिदला. सेक्रेटरी जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हो सेक्रेटरीक पडलेले ना. कोणाचे कुस्तार उठता? मोविन गुदिनो कुस्तार उठता. त्या मोविन गुदिनो कुस्तार हो बिंदास आसा. अरे तेका एक्सटेन्शन हांगा अशें चल्लां, जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे इनलिगलिटी प्रमोट करता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा आनी जे बरे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां भायर मारता. म्हटल्यार ही तानाशाही, ही दादागिरी ह्या बीजेपी सरकाराची आसा आनी आमी हेजो निशेध करता आनी हेजो पूर्णपणे आमी खात्री करतले की हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. आमी गोंयकारांक रस्त्यार आनी तुमी समज दिसता तुमकां दिसता की आमी ओगी रावतले, कित्याक प्रत्येक टायम तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका. एवरी नाव एंड देन आमी पेशंट टेस्ट करता. तुमी सदांच हेजे पयलूय कितलेशे अशे जाले इश्यूज आनी तुमी अशेंच केला आनी मागीर आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना तुमी बंद करता. याद कर विश्वजीत राणे, याद कर तो दीस जेन्ना तुवें 70 IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास केल्लो आनी याद कर तो रडलो आनी माफी मागली आनी तशीच तुजी परिस्थिती आमी हांगा हाडटले. ही याद कर. तुका हांवें सांगलेलें की बाबा आमच्या सानंद्रेन तुवें दोळे दाखोवप हे करपाचें ना आनी इनलिगल हे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुवें सपोर्ट करचो न्हू. आनी आतां तुवें जे सपोर्ट केला आनी तूं बिंदासपणे तांकां अप्रुवल दिता, तुजेय दीस येतले, तुजेय दीस भरतले आनी तूं कसो पडटलो आनी तूं कसो जाग्यार पडटलो आनी कशी तुका परत माफी मागची पडटली हे देवूच तुका दाखोवन दितलो. आनी आमी प्रत्येक आमच्या बांबोळेकारांक आमी उलो मारता, आमी देवी सरस्वतीक उलो मारता, देवी सातेरीक उलो मारता, गणपतीक उलो मारता की ह्या जे डिस्ट्रॉयर आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा. हांगासले राखणदार जितले आसा, जे लोक आयज मान्यताय करता आनी ते फुडें वयता, ते सगळे देवांक हांव उलो मारता की हेंकां सोपय. हांव ओपनली हे करता, हेंकां सोपय. जे हेंच्यांनी हे करप्शन करून आनी हे आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, आमचो बांबोळे गांव हो एक पवित्रसो गांव आसा, हो तुमी काबार करपाक उठलेले आसा, हेंकां सोपय. हेंकां दवरूं नाका. हेंकांय कळपाक जाय की आजून पर्यंत देव चितो आसा, देव आसा म्हणून देव तुमकां धडो शिकोवता. ह्या देवाच्या वयर समजता. ती आरती केली म्हणून काय जायना. पवित्र जे काळजात आरती करता तीच आरती मान्य जाता आनी अशी करप्शन करून अश्यो चोऱ्यो करून आमचे गांव नश्ट करून ह्यो आरती केली म्हणून त्यो आरत्यो मेळपाच्यो ना. हे याद धरा. आरत्यो करता ना पवित्र काळजान आरती करा, पवित्र मनान आरती करा आनी गोंय राखतले म्हणून आरती करा. अशें करूं नाका. अशे कितले प्रोजेक्ट आसा? अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता. आयज कुर्कांनी आमी पळयला, कुर्कांनी ओपोज घातला. मात हांगा जे आसा ते मेगा प्रोजेक्ट आसा. हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट हे सायडीन फूल एरियेन. कित्याक एका FAR जी आसा ती 299 FAR आसा. इतली FAR सादेपणी विलेजीन खंयच दिना. हे कशें करूं सोदता? म्हाका आयज अशें तरी दिसता की हे हो मेट्रो सिटी करपाक सोदता. गोंय मेट्रो आतां तुमी पळयता तिसवाडीन चडश्यो विलेजी हेंच्यान सोंपयल्यो. जावं ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं, ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी, कुमारजुंवे कॉन्स्टिट्युन्सी, चडश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोंपयले आनी आयज तेंच्यान दोळो दवरला तो म्हणजे सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी. पणजे तरी पयलूच काबार जाली. पण हांव एक सांगपाक सोदता, सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर दोळो दवरूं नाका. तुमकां आमी काबार करतले, तुमी सोंपतले, तुमचो सरकार सोंपतलो. एक याद धरा, तो विरोध सानांद्रेच्यान वयतलो. हे हार्ट ऑफ द हे आसा गोवा आसा, हो हार्ट ऑफ द गोंयच्यान तो विरोध वयतलो पळय, हो काना कोपरान गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी वयतलो आनी तो विरोध वयतलो तेन्ना तुमकां सांबाळपाक जावची ना. तुमी आयज उठ्ठा फक्त पयशांच्या जोराचेर. तुमकां आनी कांय ना. हांगा पळय एकट्याक कोणाक 1 रुपया दिवना. तुमकां समज हाडपाक जाय ना, लोकांक पयशे दिवन तुमी हाडटा. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 दिता. आमकां पयशे दिवपाची गरज ना. हांगा लोक जितले येयल्या ते काळजांतल्यान येयल्या. हे गोंय उरपाक जाय, गोंयची माय उरपाक जाय, आवय आमची उरपाक जाय. तुमी म्हादय गावय म्हणटा, म्हादय तुमी काबार केली, ती म्हादय ते विकली आनी आयज तुमी गोंयच्या जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक जमनी विकपाक सोडल्या. सो हे लोक जितले हांगा येयले गोंयकार, ते गोंयकार मायच्या मोगाक लागून येयल्या, आवयच्या मोगाक लागून येयल्या आनी हे गोंय राखपाक लागून येयल्या. ये प्रोजेक्ट आहे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिडेन्शियल एका सनद आहा, अजून कन्वर्जन जावं ना, तरी ताका परमिशन कशी दिले? पळय हेच तुमकां सांगता की परमिशन ताका सारकी ना. ताका आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी जेन्ना घातले, WID डिपार्टमेंटान वचून इन्स्पेक्शन करून ताचो रिपोर्ट दिलो की तेंच्यांनी जे हे आसा ते इनलिगल केल्ले आसता म्हणून. आनी इतले आसून पासून तेंचोच सरकार
त्यांचेच डिपार्टमेंट, बीजेपीचेच डिपार्टमेंट, हे दुसरे डिपार्टमेंट न्हू, दुसरे सरकाराचे डिपार्टमेंट न्हू, तुमचेच डिपार्टमेंट आणि तुमच्याच डिपार्टमेंटान हे आसून पासून हे सगळे चालू आसा. पंचायती तुमची कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा ही रूल्ड बाय बीजेपी. हे थंय वयता पट्टे घालता बीजेपीचे. आता खंय गेले रे तो सिल्वेरा वयता तांकां पट्टे घालतालो पळय, खंय गेलो? यो मरे आता ऑन ग्राउंड यो मरे, खंय गेला तू सिल्वेरा? तुमकां गांवचे पडलेले ना, तुमकां तुमची पेटी कशी भरतले पळय ते पडला आणि त्यो पेटयो भरपाक लागून तुम्ही घरा सुच्चागत न्हिदल्या. आणि हेंका तुमच्या पंचांक तुम्ही हे सांगता आणि थोडे हांव आनीक सांगता, थोडे पंच अशें उलोवन दाखयता हे काय जावपाचें ना. अरे बाबा पुता, तुम्ही जेन्ना 2022 इलेक्शनाक पासून तुम्ही अशें व्हडली व्हडली गजाली करताले पळय तेन्ना तुमकां कळल्लें आसा कितें जालां आनी कितें जावना तें. आणि तुम्ही अशें आतां परत म्हणनाका काय जावपाचें ना. तो विश्वहीत राण्याक खबर आसा कितें जावपाचें आतां कितें ना तें. आणि तुमकां दिसता कितें आमी सगळे सुशेगाद कितें घेतला पळय ते घेवन सुशेगाद रावतले म्हणून. ना, तुमकां देव आसा, आमी कोण न्हू. देव तुमचो डिसिजन घेतलो. कित्याक एक न्हू, तुम्ही आख्खो गांवांचे गांव सोंपयता. आणि ही देवभूमी जेन्ना हे सगळे उलयता पळय देवभूमी ही खरी देवभूमी. आणि हे देवभूमीर तुमकां कशें जो हे मेळटलो, तुमकां कशें धोडो मेळटलो पळय हो तुमकां कळटलो टायमार. आमचे उदक आमकां जाय. आमकां जाय, आमकां जाय, 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 आमचे उदक आमकां जाय. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. सपोर्ट जो आसा हो टीसीपी मिनिस्टर दिता. हांगातली लोकल विलेज पंचायत जी आसा, कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा ती ताका सपोर्ट दिता. बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट तांकां सपोर्ट दिता. आणि सीएम प्रमोद सावंत जो शेडो कसो ह्या विश्वजीत राण्याक फूल फ्लॅज सपोर्ट दिता. आणि त्यांच्या सपोर्टाचेर आयज तुम्ही पळयता हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता गोंयभरान. जे प्रोजेक्ट आसा हे प्रोजेक्ट हाडटा. आणि तशेंच सानंद्रे मतदारसंघात ह्या बांबोलीम विलेज गोंयकारान खंय म्हटल्यार राखून दवरतली. हांगा नुस्तेकार भाव, हांगा सगळो फिशर फोक्स लोक आसा. फिशर फोक्साक
फुडें येयल्ली आनी आतां कितें जालां आतां हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां येयल्या व्हडल्यो व्हडल्यो कन्स्ट्रक्शन लॉबी येयल्ली आसा आनी ह्यो लॉबी जाय तश्यो म्हटल्यार पयशांचो अंदाधुंदी करता आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक विकते घेता. हांव हें एलिगेशन करता कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी कांयच म्हटल्यार तांकां अप्रुवला पासून दिता आसतना ते वचून सायटीक वयना. त्या हेका तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केला म्हणटा तेची डेट आनी टायमूच ना. म्हटल्यार केन्ना तेंच्यांनी केला सायट इन्स्पेक्शन ते बसून म्हणून तांकां ऑफिसान बसोन सायनी मारता. हे टोटल इनलिगल आसा आनी टोटल इनलिगल हांकां परमिशन दिता. सारकें एनवायरमेंट कसो दवरपाचो आनी कशे रुल्स आसा त्या रुल्सा प्रमाणे कांयच ना. हो एक तसोच व्हडलो प्रोजेक्ट आसा आनी अशे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट वयर तुम्ही पळयता आसतले एनडीझेडाचेर तेंच्यांनी अप्रुवलां दिल्लीं आसा आनी पंचायत दोळे बंद करून सायन मारता. कितें म्हणटा आमकां टीसीपीन टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या. कशी दिल्या ही पंचायत वचून पळोवंक जाय सायडीचेर. मात ह्या सायडीर मात्तूय पळयना. ते विश्वजीत को फेक दो, विश्वजीत को फेक दो, विश्वजीत को फेक दो. घराण्याची सुपारी रील घे आणि उभं राहतो तसं राह. फुल लाईन घे. प्रॉब्लेम जाता खूप जाता. पायपा फुटलेली आसा ते फुटलेले आहा ते कोण हे करिना सारखी करिना. आता आमकां पळय पंचायतीन लगून गेल्यार पैसे मागता. आमी आतां गोंयकार आमी पायलो लोक म्हणटा लाखांनी पैसे मागता पंचायतीन लगून गेल्यार आनी कामां करिना आमची. आमी आतां एक एनओसी मागलेली ती 4 वर्सां सुमार जाली एनओसी दिना आमकां. मग कित्या खातीर नको कित्याक जाय पंचायत कित्या खातीर आमी पंचायतीक हाडटा कित्याक आमच्या खातीर हाडटा न्हू गरिबांच्या खातीर. गरिबांकूच रडयता कित्या खातीर. आता हो आमकां इतलो सपोर्ट करता आतां आमी ताका तें करपाचें. देव बरें कर. म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसल्या. जेन्ना आमी हे करता केल्ले न्हू ते पयलींच करूंक जाय आशिल्लें. हे जावच्या पयलींच जाल्यार लोक तेन्नाय फुडें सरतलो आसलो न्हू. पळय आतां कितें जाता तुमकां कितें त्रास जाता ते सांग. उदकाचे त्रास जाता. उदकाचे आनी त्रास काय ना. उदक सगळें नाक तुमकां. उदकूच येयना आमकां सारकें प्रॉब्लेम. हे प्रोजेक्ट येयल्यार तुमकां दिसता तुमकां आनी उदक येतलें खंय. हे प्रोजेक्ट जर हांकां उदक गेले तुमच्या वाट्याचे तुमकां आनी उदक येतलें. तूं यो त्रास जाता उलय कित्याक हे आमचे पयले गोंयांत आमच्या सारके क्लियर आहा. हे येयलेल्या पार पडला. सारकें कित्याक पडला पार हे खावपाक पैसे आनी कांय सामकें. आनी फुडलें सांगपाक हांव आतां भाऊ तूं आतां गांवांत रावता इतलीं वर्सां तुवें पंचायतीन वचोन केन्ना सांगला असले आमकां व्हडले प्रोजेक्ट हाड म्हणून. हांव पंचायतीन केन्ना वचोंक ना. वचाच ना. वचोच ना. कित्याक वचोना
इतले म्हणटा मागीर कित्याक गेला बाबा तूं कामां जायना कोण व्हायचा पंचायतीन वचपाचें हांव सोडलें पळय आतां पयलो राण्याक गेला आतां पयलो म्हाका खबर आहा ती बाबा तो कित्या जाग्यार कितें घडटा सगळें खबर आसा सगळें खबर आहा राण्या टायमार खूब बरें आहा आतां सामकें आतां तापलें कितें जाला सामको स्वतंत्राच करून सामको सोडला जाता आनी हे लोकांक सांगता आतां लोकांक अपील कर भायर सरा म्हणून नाजाल्यार जावचें ना नाही लोकांचो हांव एकूच सांगता तुमकां सगळे तुम्ही भायर सोरा एक कोट सोरा सगळे फुडें सोरा हांव मागता त्या कडेन की तेणे उलोवचें आनी कितले तांकां त्रास जाता तेजो पंच मेंबर तें लोकांक सांगचें हांव दिपाली काणकोणकर पंच मेंबर तुमकां बांबोळी एज आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमचें थंयसर कांयच चलना तुमकां खबरूच आसतलें पण कितें आसा आमचो सर इतलो झगडटा आमच्या खातीर सो लोकां कडेन हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय लोक सगळो फाटीं रावता अशें चलचें ना अशें चल्लें जाल्यार आमचें गांव आमकां उरचें ना सोंपतलें म्हणून आमी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक जाय तो आमच्या खातीर झगडटा आनी आपल्या खातीर झगडना तो म्हणून सगळ्या कडेन मागता तुमी या आमकां खूब त्रास केले आनी एक टीसीपी मिनिस्टराक सांगता हे जे प्रोजेक्ट तुमी आमच्या बांबोळीन हाडून आमची बांबोळे काबार केला पयलीं ते तुमचे 70 तुमी कित्याक व्हरना 70 वरान तुमची 70 काबार करा मरे आमची बांबोळे काबार केली तुमी पयलीं कितें आसली ती आनी आतां पळय कितें जाली ती मॅडम आमदार काम करता नो डाऊट पण ऍज अ पंच मेंबर तुम्ही ऑब्जेक्ट केले आम्ही ऑब्जेक्शन आमचे चालूच असतं ना ना इन रायटिंग तुम्ही ऑब्जेक्ट केले पंचायतीन आम्ही घातले ऑब्जेक्ट करता इन रायटिंग आमचे करता अजून धरून आमच्या ऑब्जेक्शनाचं कितें आसता वोटिंग जाता आनी ते पास जाता आमचे ऑब्जेक्शन थंयसर व्हॅलिड नन एंड वॉइड जाता थंयसर व्हॅलिडूच आसना एटलीस्ट तुमची स्टे थंय आसता न्हू तुमकां नाका म्हणून तुम्ही सांगले आमी म्हणून तो स्टे घालतात न्ही आमी ऑब्जेक्शन आमचे सदांच आसता बीग प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट सदांच करता हांव आनी आमचो आनीक एक भुरगीचो पंच आसा आजीचो आमी दोगांय ऑब्जेक्शन सदांच घालता पूण आमचे ऑब्जेक्शन एज तेंची मेजॉरिटी आसा म्हणून तेंचे पास जाता ते एक एलिगेशन तुमचेर जालेलें कितें तुमी हें ऑब्जेक्शनूच घालूंक ना जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगाक हो प्रोजेक्ट येयलो पळय ते एलिगेशन्स सदांच जातले आनी सदांच जाल्ले आसा कित्याक कोण एलिगेशन्स घालता पळय ते कित्याक फुडें सरना ते कित्याक झगडना येवन आमचेर एलिगेशन घालपाक सगळेच आहा रेडी ते कित्याक येयना आयज ते खंय आसा प्रोटेस्टाक येयला ते हांव एक सांगपाक सोदतां की सद्याक जी पंचायत जी आसा इतले करप्शन चल्ला एवरी नाव एंड देन म्हाका वचून स्वता पंचायतीच्या भायर बसचो पडलो हे खंयच्या हितून जाता जो आमदार पंचायती भायर म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सरपंच आसना सेक्रेटरी आसना हे पंचायती खंयचे जाता आनी जेन्ना आमचे पंच मेंबर कितेंय विरोधान घालता तांकां थंय सगळे नल अवॉइड करता आनी दुसरें म्हणजे तांकां चान्सूच दिना उलोवपाक वयल्यान आमच्या पंचायतीची कामां जी आसा ती आडोवन दवरिता सगळे वर्ड जी आसा वर्डातली कामां आसा जे खरें म्हटल्यार डेमोक्रेटीक रायट आसा सगळ्यांची कामां करपाची ही बारीक बारीक जी कामां पासून आसा ती आडोवन दवरिता इतले त्रास करून आयज ती पंच मेंबर दोगांय पंच मेंबर ओपोज रावल्या हांव तांकां सल्यूट मारता कित्याक ह्या पंचायतीन व्हडले व्हडले ऑफर्स येता व्हडले व्हडले ऑफर्स आनी ह्या दोनूय पंच दिपाली आसूं महानंद आसूं ह्या दोगूय पंच स्ट्रॉंगली रावले कोण ओपोज रावले ह्या वाड्या वयलो पंच सूर्यकांत जो ओपोज आहलो आनी थंय मारिया म्हणून पंच आसली ती ओपोज आसली ती गेली खंय ती गेली बीजेपीन गेली मात आमचे पंच आयज रावले विरोधान रावले आनी अजून पर्यंत विरोध करता हांव तांकां सल्यूट करता कित्याक हांगा खुबश्यो ऑफरी येता तांकां जे निवडून दिल्ले आसा तेजेर उबे रावल्या आनी अशी एलिगेशनां खूब जाण करतले खूब जाण एलिगेशन म्हाजेरूय करतले तेंचेरूय करता सगळ्यांचेर करतले मात आमी आयज ऑपोजिशन आसा ओपोजान आसा आनी ओपोजान उलयता आयज कोण ओपोजान उलयता तांकां विचारा तांकां विचारपाची गरज आसा हे पंच मेंबर हे सरपंच हांकां विचारपाची गरज आसा ह्या डिओना कोरगांवकर जी पंच सरपंच आसा ह्या विलेज पंचायती तांकां विचारपाची गरज आसा आयज प्रेस भावां कडेन मागता की तुमी वचोन तांकां विचारा क्वेश्चन करा की बाबा तुमी कशी परमिशन दिली हांकां कशी परमिशन दिली ह्या डीओपी आसा ह्या डीओपीक वचोन विचारा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिले आयज आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंटर जावपाक दिना तुमी हितून पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां भायर वचचें पडटा म्हटल्यार कितें कसली दादागिरी कोण चलयता ही पंचायत चलयता कोण ही पंचायत देल्लीकार चलयता ही पंचायत हे देल्लीकारांनी विकती घेतल्या अशें हांव एलिगेशन करता ना जाल्यार विकती घेवंक ना जाल्यार तुमी आया तांकां स्टॉपाक नोटीस तुम्ही स्टॉप करा ही कामां
हांगा म्हाका येवन हांगा स्टॉप करचें पडलें. हे रिटर्निंग वॉल जी बांदताली ती म्हाका येवन स्वता स्टॉप करचें पडलें. कित्याक न्हिदलेली पंचायत, खंय न्हिदल्या पंचायत, खंय न्हिदले पंचायती, रुलींग पंचायतीचे जे पंच मेंबर जे आसा ते सुशेगाद आसा. सगळ्यांनी आपणाचें कितें करपाचें तें सगळें केल्लें आसा. हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें, सांगचें आमी कोणा कडल्यान कांय घेवना म्हणून. आनी घेतल्या म्हणून आयज लिपोवन रावल्या. हे लिपोवन रावले आनी अशेंच लिपोवन रावतले. आनी तांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा पुता तुमकां दिसता आसतलें की बाबा लोकांक काय खबर ना, लोकांक सगळें खबर आसा. तुमी कशें आमचें गोंय काबार करूंक सोदता. आनी उदकाक जेन्ना काबार जातले पळय अशे थोडे पंच आसा, थोडे आमकां फोन मारता, जे रुलिंगान बसून आसता आमकां फोन मारता. आमी आसूं म्हणून लोकांक उदक जाय, हें जाय, तें करता. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्यां कडेन आयच्या दिसाच्यान सानंद्रे मतदारसंघात कितेंय इश्यू जालो जाल्यार पंचायतीक पयलू धरा. कित्याक सांगता, कित्याक ह्या पंचायती हांकां अप्रुवल दिता, आमी दिना. हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक सायन अप्रुवल दिवंक ना, वयल्यान आमी ओपोज करता. कित्याक म्हाका खबर आसा सिच्युएशन कितें आसा ती. सगळ्यां कडेन मागता, आमच्या गांवकारां कडेन हेंकां पयलू धरपाक जाय. कित्याक हे सगळ्या प्रोजेक्टांक विथआउट दोळे बंद धरून, म्हणजे दोळे बंद धरून हेंकां सायनी मारून दिता. उदक मेळटलें ना मेळटलें कोणा सांगता, आमदाराक पळया. अरे बाबा तुमी परमिशनां दिल्या, उदक खंयच्यान मेळटलें हें तुमकां खबर ना. कित्याक जाले पंच मेंबर, तर सरपंच कित्याक जाल्या तुमकां समज कळना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक तुमी रोखडेच एनओसी दिता. बट आमच्या गरीब सामान्य गोंयकारांक तुमकां परमिशन दिवपाक टायम लागता. तुमी परमिशन दिवपाक सोदना, तांकां धाडटा डीओपीन धाडटा, बीडीओन धाडटा. आनी ही सिच्युएशन कुरका बांबोलीन गोंयांत कितलेशे गांवांनी हें चालूच आसा. आमकां दाखोवपाक आमी पळय कमर्शियल परमिशन बंद केलां. हें चलपाक ना. खंयचोच मेगा प्रोजेक्ट जो आहा खंयचे बांबोली हुंय गोंयांत हय सगळे मेगा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय. गव्हर्नमेंट मस्ट डिक्लेअर मॅरोटोरियम ऑन ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स. कित्याक गोंयांत देर इज नो कॅरिंग कॅपॅसिटी. रस्त्याक जागो ना, ट्रॅफिक जॅम जाता, पिवपाक उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी उदक ना. आमी आरटीआय काडले, इलेक्ट्रिसिटी पावर ना, गोंयकारांक मेळना, तांकां मेळटलो. उदक ना तांकां मेळटलें. गार्बेज कलेक्शन ना तांकां मेळटलें. रस्त्याक जागो ना, पण तेंची सगळे टॅक्स सगळे मर्सिडीज गाडी येतले मोंतोली हिंगा गोंयकार हुंयले. आयज आमची जमनी सोदता, फाल्यां हे दिल्लीवाले आमची घरां सोदतले. जागे जावो गोंयकार उलो मारता तुमकां. एक टायम येतलो हे आमकां घरांतले भायर उडटले आनी घरांक येतले. कित्याक ह्यो रस्तो म्हणटा ते 15 मिटर, खुंया 15 मिटर ते तेंची हॉटेलां मोडपाक ना, गोंयकारांची शॉपां दुकानां आनी घरां मोडटले. जागृत राया प्लीज, मागता आज जोडून पंचायत कितें हांव कुडका पंचायत मेंबरचे आमचे तिथे गायडी करतात. एवरी टायम जे जितले प्रोजेक्ट जाताले पयलीं ते रिटर्न दिताले आनी मागीर फोर्टनायट मिटींग जाताली. जेन्ना मेजॉरिटी ना तेन्ना तेंचे ते डिसिजन काउंट जायना आनी मिनिट्स बीन बरयताले ते हे करताले आनी ते मागीर कन्फर्म करनासले. सो सांगता आसतना एकूच विशय आहा की मेजॉरिटी जे आहा 9 मेंबर तांकां क्वेश्चन विचारता तुमी कशे रेजोल्युशन पास केले. आनी तुमी पळयता की आयज आमच्या आमदाराच्या हातीन उदकाची ही मेणवात आसा. येता ते सोमारापासून आमदाराच्या हातीन उज्याची मशाल आसतली आनी दीस रात तो टीसीपी भायर बसतलो. जेन्ना पर्यंत हे जो दिवकर आसूं नाल्यार तुका बांदेकर आसूं नाल्यार तो राजेश ना त्याच्या पांयांकडे येना, त्याच्या पांयांकडे टीसीपीच्या भायर येना, तो दीस रात थंय बसतलो. हे आमचें उतर. पळय आमी सदांच तयार आसा आनी सदांच आमी रेव्होल्युशनरीज. आमी केन्नाच अशे नॉर्मल रावल्याक अशें केन्नाच तुमी पळोवना आसतलें. आमी जेन्ना वयता डायरेक्ट ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्ड. आमदाराक इन्सल्ट केला तेजे आमी पिंडदान करचे पडले. आमदाराक पिंडदान करचे पडले आनी आमकां भितर वचपाक दिवंक ना. एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो आयज दोनपारा वचून थंयसर गेल्लो, मागीर राजेश नायका कडेन वचून वयलो, थंयसर ताका भितर वचोंक दिवंक ना. तो जे पर्यंत ते दोगूय राजेश नायक नाल्यार विश्वजीत राणे नाल्यार तो टीसीपी डेप्युटी टाउन प्लॅनर आमचो दिवकर त्याच्या पांया कडेन येना, थंयसरूच बसतलो. दीस रात आमचा आमदार थंयसरूच बसतलो. राणे जर आमकां आरजीक जर लायटली घेता, लोकांक जर लायटली घेता, ताका सांगपाक सोदता लायटली घेवं नाका. हेच्या पयलीं तुका IIT फाटी घेवपाक लायिल्ली. आता ह्या बांबोळचे स्टार्टिंग आमचे आसा आमच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगले मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाचे लेटर घेतल्या शिवाय आमी थंयच्यान उडपाचे ना. आमी थंय न्हिदतले, थंयच रावतले. आमी उपोशण करचे ना, आमी मरोंक येवंक ना थंय. आमी बसतले तुमकां पांया कडेन हाडपाक. तुमी चिंतात आमी उपाशी रावतले आनी मरतले म्हणून आनी तुमी बांबोळे व्हरतले आनी आमकां सल्ला येतले म्हणून. तसलें करचे ना. आमी खावन आनी चिंतू नाका. आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरगे एका दिसाक एक सुद्दां येयली जाल्यार 40 दीस उरतले थंय आमी.
टेन्शन घेऊ नका. पण तुमका पायाकडे हाडटले म्हटले हाडटले. या बीजेपीक आणि या विश्वजित राणे आणि या सीएमांक त्यांची लायकी दाखयतले म्हणजे दाखयतले.